मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. A21 पेज 10. नवे गीत रोचून गाया परमेश्वरा वाकाणा शेकांशे प्रितुमे वोय देवाक सोद गीतां गाया. नवे गीत रोचून गाया परमेश्वरा वाकाणा शेकांशे प्रितुमे वोय देवाक सोद गीतां गाया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमचे पात्रोनी कांदे सायबिणीची पोरबेक तयारी करूंक आयचो तिसरो दीस आनी आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागता सॅक्टर 3 ह्या वाठारांतल्या भाव भयणी सगळ्या कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसावा. जी भुरगीं शिकतात तांकां शिकोवंक आदार आनी त्याच बरोबर आमच्या वावरधंद्याचेर देवाची उपोट बेसावा. तशेंच जायतीं आमच्या सॅक्टरांतलीं भाव भयणां परदेसांत आसात, तांकांय सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक मागुया. आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया एक कोविड-19 पिड्या चडत वाडत वता, हे बेगीनूच निरोंतरा खाली येवंक आनी त्याच बरोबर आमी फावो ते उपाय घेवंक आनी जी कश्टावतात तांकां देवाचो इलाज फावो जावंक आमी खतखत्यान ह्या मिसा भेटेन मागुया. आसात थंयसरूच कुटुंबान एकवटान बावार्थान आनी मागण्याचे बोरतेन ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया जेजूच्या पवित्र जिवंतपणाच्या उजवाडान निराशीपणान बोरवांसो उपजयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडान निराशी जाल्ल्या शिसांचो एकवट थिरायता, मागण्याचे बोरतेन वाडूंक आदार दिता आनी निराशी जीव नासलेल्या जिवितांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो जागयता. निराशीपण आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमी मेलोलीं जाता, आमी जीव सोडून भोंवता आनी सगळेंच कोबार जालें आमकां दिसता. असल्या वेळार पास्कांची वात आमकां पुनर्जिवंत जेजूचो उगडास दिता आनी आमकां बोरवोसो आसा, फुडें जिवीत आसा आनी जेजून आमकां नवें जिवीत दिलां हो उगडास करता. तर ह्या मिसा भेटेंत बोरवोशान बोरलोलीं मनशां आमी जावंक देवाचो आदार मागुया. ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलोलीं चिंतनां आमच्या मनान धरून आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमच्या जिवितांत आयलेले निराशीपण पयस जावंक, निराशीपणान जियेतात तांकां नवो बोरवोसो फावो करूंक त्याच जेजूची कृपा आमकां मागुया. आनी जायते पावटी घडी जिवितांत कश्ट आडखळी त्रास येतात, असल्या वेळार बोरवोसो आमी सोडून दिला. देवाक घडी आमी पयस आयला, दुसऱ्या बाबा भयणांक आमी घडी पयस दवरल्या, अशें घडी देवा आड दुसऱ्या आड आमी चुकल्या. काळजांतान दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सोखलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पोतवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. देवाक दिनवासूंक जायतीं कारणां आमकां. हें सगलें मनांत हाडून देवाची मोहिमा आमी गावुया. मोहिमा देवाक उत्सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सुर्गींच्या राया, सुरपदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासताव, तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेसू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजे आज्ञे परमणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आपकुशेन शिळ्या पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिणांत भितर सुरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंताताय आमी एक दोयाळ कोडणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पदवीन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोळीत कोत्ता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केल्ल्या नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन
हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान खंयच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. परतून म्हणुया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मिटमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार ओदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार ओदीक बरें. आमचो जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन कोत्तां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मिटमेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. भाग्यवंत जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचे भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उक्तापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उक्तापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. त्या उपरांत तिबेरियासाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नाथानाएल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले.
शिमाव पेद्रोन तांकां म्हळें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येतां. ते गेले आनी ओड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातूच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हळें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली. देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मूख करीत ह्या शिसान पेद्रोक म्हळें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रोन आपलें वयलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलेलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस ओड्यार बसून आनी मासलेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कळशांच्या उज्याचेर दवरलेली मासली. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आतां दवरल्या तांतली मासली हांगा हाडात. ओड्यार चडून शिमांव पेद्रोन रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नोस्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नोस्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्यांतलो पुनर्जिवोवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या उसवाडांत निराशीपणांत बरवसो उपसूंक उलो करता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हांच्या आंकड्या प्रमाणे अकॉर्डिंग टू दियर स्टॅटिस्टिक्स, इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. निराशीपणान जियेतल्या मदें इंडियेचो आंकडो पयलो आसा. आनी तांच्या प्रमाणे म्हणटात सुमार 40.3% इंडियेचो लोक निराशीपणान जियेता. ऑलमोस्ट 43% ऑफ द इंडियन्स लिव इन डिप्रेशन. आनी अदीक करून आयचे परिस्थितींत, हे कोविड-19 पिडेच्या परिस्थितींत कितल्याशाच मनशां मदें हें निराशीपण वाडलां. कितल्या कुटुंबांनी पिडेंत आसलेलो लोक आमी पळयता. जायतीं जाणां मरून गेल्यात, जायत्यांक सर्वीस ना, जायत्यांचे प्रश्न वाडल्यात आनी निराशीपण अदीकूच वाडलां. आनी आयज असले परिस्थितींत आमी जियेतना आयचो विशय आमकां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या उसवाडांत निराशीपणाचेर जोत व्हरूंक, निराशीपणान जियेतल्यांक आदार दिवंक मारेची देख घेवन तिचे मजतीन आमकां आपयता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या शिसांची खबर आतांच आमी आयकल्या. जेजू बरोबर ते जियेतना निराशीपणाक कारण ना. सगल्या तांच्या प्रश्नाक जेजू लागीं जबाब आसलो. कोण भुकेन आसा, जेजून उंडो वाडयलो, चडयलो आनी दिलो. पिडेंत आसलेल्याक जेजून पेखोवणी फावो केली. शिमांव पेद्रोची सासूक पासून जोरांतले तें तांणी वाटायलेली. कोण मरून गेला, जेजू नव्यान जिवीत फावो केलें. जायरोसाची धूव, लाजार, नायम म्हणलेल्या प्रांतांतली ते अस्तोरेचे पुताक जेजून जिवीत दिलें.
आनी शीस जेजू बरोबर जियेतना निराशी न्हय, खुशालते. पूण ह्याच खुशालकायेन जियेतना अकस्मात जेजूक मरण फावो जालें. शीस घोडी जायतीं स्वप्नां हावेस घेवन आसलेले इतल्यानूच जेजूक धरतात, खुर्साचें फरमण मारतात, खुर्सार किळायतात. शीस सगळेच आबूज. जेजूक पळून गेले, सोडून गेले. जेजून शिकयलेली उतरां पासून विसरले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत असलीच एक घडणी शिसांच्या जिवितांतली आमी आयकल्या. जेजू बरोबर शीस जियेल्ले पेद्रूक जेजू विचारलेलें, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रून नेटान जबाब दिल्लो, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. पूण आयज पेद्रू शिसांक म्हणटा, हांव मासली धरूंक वेता. पेद्रू खारवी आसलो. जेजूक धरून व्हेलो, जेजूक मारलो, निराशीपण जिवितांत घेवन सगळें विसरता. जेजूच्या उतरांचेर विसर घालता. जेजून आपणाक शिकयल्लें सगळें सोडून दिता. आपणाक दिलेली जबाबदारी विसरता आनी आदल्या जिविताक आपूण परत वेता म्हूण शिसांक सांगता. आनी पेद्रूचें जिवीत पळोवन दुसरे शीस ताचे बरोबर आदल्या जिविताक परत वेतात. पूण इतल्यानूच जेजूचें दर्शन तांकां फावो जाता. जेजू नव्यान तांच्या मुखार येता आनी पुनर्जिवन जाल्लो जेजू नव्या जिविताचो बरवासो तांकां फावो करता. तो सोमी जेजूच्या मोगाच्या शिसान उदगारले आनी तो सोमी म्हूण वळखतोच शीस नव्या बरवशान भरतात. नव्यान ते नेटान भरतात. जेजून दिलेलें मिसांव तांकां उगडास येता आनी निराशीपण सगळें सोडून दिवन जेजूच्या फाटल्यान नवे उमेदीन ते वेतात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू बरोबर आसा तेन्ना निराशीपणाक जागो ना. जेजू बरोबर जियेता ताच्या जिवितांत निराशीपण ना. सगळोच खुशालकायेन भरलो तो मनीस. ह्या पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत शिसांच्या जिविताचेर आयिल्ल्या त्या घडणींत नियाळ केल्यार जेजू विणी निराशीपण आनी जेजू सांगता खुशालकाय आसा तें आमी पळयता. आमकांय घडी आयज जायतीं कारणां, आमकांय घडी आयज जायत्यो कोश्ट, आमच्याय जिवितांत घडी आयज जायत्यो आडखळी. ह्या सगळ्यांत जेजू बरोबर जेन्ना हांव जियेतां तेन्ना म्हज्याय जिवितांत निराशीपणाक सुवात ना. म्हज्याय जिवितांत निराशीपणाक जागो ना. ह्या पासत जेजूचेर नदर मारूंक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बरवसो उपसूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचे घडणेचेर नियाळ करतना शिसांच्याच जिविताचेर नियाळ करून जेजून दिलेलो नवो बरवसो आमच्या जिविताक आमी शिकुया. पयली सुवातेर जेजूक आमी सोदुया. जेजू नासतना शीस निर्शेले, पूण जेजू तांकां मेळटा. जेजूक ते वळखतात. तो सुमी नव्यान तांकां बरवसो फावो जाता. आमच्या जिवितांत आयज घडी निराशीपण आयलां. आमच्या जिवितांत घडी आयज खुशालकायेक कारण ना. म्हज्याय कुटुंबांत घडी आयज जायते प्रश्न, पिडा रोग उप्रासल्या. जायतीं जाणां मरून गेल्यात. असली परिस्थितींत जर आयज तूं सांपडलाय, जेजूक सोद. मिसाची भेटींतल्यान जेजू मेळटा. देवाचें उतर आमी वाचता, नियाळटा, जेजूक आमी मेळटा. दुसऱ्यांची सेवेंतल्यान म्हजें जिवीत हांव जियेतां, जेजूक हांव मेळटा. आनी जेन्ना तूं असली परिस्थितींत जेजूक सोदतलोय, निराशीपण तुज्या जिवितांतलें नाच जातलें. दुसरे सुवातेर जेजूक आमी सोदतना जेजू नवो बरवसो दिता तो आमी शिकुया. जेजू विरेत निराशीपण, पूण जेजू सांगता जेन्ना तूं जियेताय बरवशान तूं जियेताय. जेजूक वळखताच शीस नव्या बरवशान भरले. जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी आमचो सोमी म्हूण आमी वळखून घेवया. जेजूक तूं जेन्ना वळखून घेताय तेन्ना तुज्या जिवितांत नवो बरवसो उपसता. कोश्ट त्रास आडखळी येतात तो जिविताचो शेवट न्हय.
जेजू मेलो पूण तरी आसतना पुनर्जिवन जालो. तुज्या जिवितांत आडकोळी आयल्यात, तुज्या जिवितांत कोश्ट आयल्यात, तुज्या कुटुंबांतलो कोणूय मरून गेला, तुज्या कुटुंबांतलो कोण पिडेंत आसा, जिविताचो शेवट हो न्हय, नवो बरवोसो जेजू दिता. ह्या कोश्टांक आडकोळींक तूं जेजूचेर नरोर धरून फुडो करताय, नव्या जिविताक तूं जिवंत जाताय. जेजू दिता तो बरवोसो आमी घेवया. तिसरे सुवातेर जेजूचे शीस निराशी जावन आपल्या आदल्या जिविताक गेले आनी आदल्या जिवितांत पासून येस तांकां ना. मासली धरून गेले कारविते, पूण तरी आसतना कांय मासली ना. पूण जेजूक जेन्ना ते पळयतात, जेजूक मानून घेतात, जाळां पिसता तितली रापण पिसता तितली मासली तांकां फावो जाता. जेजू बरोबर जिवितांत येस आसा. जेजूक सांगाताक घेवन तूं जियेताय, जायतीं कारणां तुका खुशाल जावंक. ह्या पासत आयज तुज्या वावरांत येस ना म्हूण तुगडे निर्शेलाय, तुका आयज खुशालकाय ना म्हूण तुगडे निर्शेलाय, जेजूक मानून घे. जेजू तुजो सोमी म्हूण वळखून घे. आनी जेजू बरोबर तूं जेन्ना जियेताय, तुका जायतीं खुशालकायेचीं कारणां फावो जातलीं. आनी चवथी सुवातेर जेजूक शिसांनी वळखून घेतलो, जिविताची नवी दिशा तांणी दवरली. नव्या भावार्थान ते बोल्ले. आपणाक दिलेलें मिसांव तांणी वळखून घेतलें आनी काळजीदारपणान जे मिसांव तांणी केलें तें आयच्या पयल्या वाचपांत, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां. जेजून केली तीच ओचोऱ्या विस्मितां शिसांनी केली. जेजून जायत्यांक पेखोवणी फावो केली, तीच शिसांनी आपूण आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. जेजू बरोबर नव्या जिविताची दिशा तांणी दवरली. आयज तूं घोडे निर्शेलाय, आयज घोडे निराशीपणाक तूं सांपडलाय, पूण जेन्ना जेजूक तूं वळखून घेतलोय, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर तूं नदर घालतलोय, तेन्ना नव्या जिविताची दिशा दवरूंक जेजू तुका आयज आदार दिता. ह्या पासत निराशीपणाक सांपडलेलो आसतना जेजूक मानून घे. जिविताची नवी दिशा सोदून घे. आनी हे भाशेन नव्या जिविताची दिशा तूं दवरतना नवी पावलां मार. जायतीं कारणां आयज तुका खुशाल जावंक ती सोदून काड. जाय तो वावर आसा जो देवाच्या मळ्यांत करचो आसा, तो करूंक पावलां मार. आनी हे भाशेन तूं सेवे चाकरेचें जिवीत जियेतलोय, देव तुज्या जिवितांत अदिकूच कुरपा घालतलो, अदिकूच कुशलकाय फावो करतलो. आनी पांचवे सुवातेर आंकवार मारेची देख घेवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. खुर्सा मुळी आंकवार मारया ओगेपणान आसली. त्या उपरांत जेजू मरून गेलो, शिसां बरोबर आंकवार मारया ओगेपणान आसली. व्हडलें भाशण आंकवार मारेन दिवंक ना, उत्तेजन दितली उतरां आंकवार मारेची आमी पळयना. पूण आपल्या ओगेपणांतल्यान आपल्या सांगाता वरवीं शिसांक जायतो बरवासो आंकवार मारेन फावो केलो. निराशेपणाक तूं सांपडलेलो आसतनाय, निराशेपणान सांपडलेल्यांक तूं भेट्टनाय, ओगेपणान तांचे बरोबर वेळ सारूंक, तांकां तुजो सांगात दिवंक आनी हे भाशेन निराशेपणांतलीं दुसऱ्यांक भायर काडूंक आंकवार मारया आयज आमकां शिकयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूचें पुनर्जिवनपण आमकां एकूच स्वताचो उगडास दिता. जिवितांत आयलेले कोश्ट, त्रास, पिडा, रोग, आडकोळी जिविताचो शेवट न्हय. जिविताक नवो बरवसो आसा, पुनर्जिवनपण आसा. ह्या पासत असल्या कोश्टा आडकोळींक तूं सांपडलेलो आसतनाय निराशेपणाक गुलाम जायनाकाय. जेजूचेर नदर मार, नवो बरवसो घे, नव्या भावार्थान काळजीदारपणान जेजूचो पाटलाव कर. आनी हे भाशेन निराशेपण पयसावंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत आयलेले निराशेपण काडून उडोवंक मारेच्या आदारान, तिच्याच विणवणेन जेजूचो आदार घेवन नव्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार मागून घेवया.
सगळीं उबी रावुया. त्याच देवाचेर आसलेलो आमचो भावार्थ जिवो करुया. सोतमांता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मोरितावन जल्मलो, पोंच पिलाताखाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव उदार. सगळ्या वेळार बऱ्या देण्यांनी देव आमकां उरता. ह्याच देवाच्या उदारपणाचेर पातयेवन आमच्यो गुरसोद ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडेरांनी निराशेपणान सांपडलोल्यांक देवा उतराच्या उजवाड दिवंक आनी अशें ताच्या जिवितान बोरवांसो हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी निराशी जाल्ल्या समाजान नीत आनी शांती हाडूंक आनी अशें पोरजेक वेगवेगळ्या निराशीपणांतली सुटका दिवंक ते वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सगळ्यांनी कोविड-19 हे पिडेक लागून निराशी जायना जावं, पूण हे पिडेचेर झुजूंक फावो ते उपाय आमच्या जिवितान आनी चालीक लावंक आनी तशेंच सरकारान जबाबदारेन हे पिडेचेर झुजूंक पोरजेक भलायकी केंद्रांतल्यान आपलो तेंको फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोमोगाळा बापा, तुझ्या मुखार दवरलेली आमची मागणी आयकून घे आनी उदीक करून ही अवघडायचे परिस्थितींत आमी जियेतना फावो तो आदार तूं आमकां दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन गावया. तुकाच बाबा C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता खोशे, तुजो मोयमो पोरगोट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोर मोचे तुझेच तें कोर खाशेले. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवून मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेसून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलोलें अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पितां आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फळ जावंक कदींच निर्मिनाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत वोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुर्गींचे सुर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवे 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 dolbaraco sorves porto Surga ani संसार पोल्यात तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुकादीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सुम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पळा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आयच्या दिसा काजाराचे वरोस समोरमतल्यांची जोम दीस समोरमतल्यांची केरीत भाशेन मागुया कोविड-19 पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवारून आनी जी कोश्टवतात तांकां पेकोवणी फावो जावं. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दुता आनी सोर्व काली तुका मानवल्यान ते सवार भोग बागयोन सुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आसिसचो फ्रांसीस भोक्तीवोन काल्लो आक्वितिसा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचे बापा हे मागणे भावार्थाचे मागणे उदीक करून निराशीपणांत आमी जियेतना देवाचोच आदार आमकां मागून नवो बरवोसो आमकां फावो कर म्हूण मागून हेच जेजूचे मागणे बापाक आमी उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवारा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओथरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक रासवोदगी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. निराशी जाल्ल्या शिसांक नवो बोरवासो फावो केल्लो होच जेजू. आयज आमकां आपल्याच मासा रोगतान पुसता नवो बोरवासो फावो करता. भावार्थान जेजूच्या ह्या जेवणांत वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक काळजान शिवंक वेताना गायन गावया. जेजू मोच्या देवा D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा हांव देताय घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा हांव देतां घेवच्या तुका. यो यो
म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें काळीज सायबा दिता तुका दिता तुका जेजू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्या तुका उभी राहूया. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा, आमीच सदां बऱ्या गोळ्याच्यो शिड्यो जावंक आनी तुजे कुशे परमणे येराय मनशांक ताच्या हिणांत हाडूंक आमी ओतरेकतां. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सुपूर्णायेन एक कर की मजुरीकारांनी आनी नागवण्यांनी दुस्पट आयलोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो वळखूंक आनी ताच्या हिणांत भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकूच इंड आनी एकूच गवळी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वाकाणटल्या. हो दीस वेगी पावूय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबा भयणांनो, सोयेक घेता दिन वाचूंक ह्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सॅक्टर 3 ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्या केद भाशेन वाचपाक करूंक आदार दितल्यान म्हजे दिनवास आमच्या साकिस्तांव डेवीड, तेच बरोबर ही आमची टीम आसा ती कॉयरान ब्रदर टायसन आनी एशली, आनी तेच बरोबर ही आमकां टॅलिकास्ट करूंक आदार दितले एमोस, रोलन, इमॅन्युअल आनी वायलेनू. खेरीत दिनवास आमचे आयच्या दिसा मिसाची भेट आनी प्रवचन केला फादर मोविन मिनेजीस. जॉन द बॅप्टिस्ट बेनावले फिरकोचेन पातकूर कसो वावुरता ताचेर ताच्या वावराचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. फादर एंथनी पाद्विगार, फादर मारियान आनी आमचे सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान तुमकां काल सांतान देव बरें करूं म्हणटा. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुर्व पुतवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक कायन गावया T60 पेज 229. बावार्थ ना थोय बावार्थ वाटा विश्वास ना थोय विश्वास पेटा शेळे काळीस मोखान सोळटा तुका लागून ओप्रोप माहे उसवाड ना थोय उसवाड फांगता उथोक ना थोय उथोक वावता जिवीत ना थोय जीव उपसोता तुका लागून ओप्रोप